केल्या सो सी ते क्लब सील केल्ले पळय ते आमीच सीएमाक सांगलेले की तूं सगळ्यांक धाड इन्स्पेक्शन कर whoever is not following the protocol should follow. So especially as far as fire safety is concerned, जे वस्तू कितें नासल्यो तितल्यो घालूंक लायल्यो तेणी घातल्या उपरांत मागीर ओपन जातलेच डायरेक्टर म्हणटा एनओसी दिवंक ना म्हटलें तेणें अजून कोणाक ना दिल्या डायरेक्टर फोटो वयता सर सगळ्यांक कोणेंक सील केल्ले आनी कोणाक ओपन करूंक लायले इज ओनली आफ्टर फॉलोईंग द protocol. So you mean to say they follow the protocols? I am not favoring anybody over here. It was my suggestion in writing given to the Honorable Chief Minister. So But you mean to say they have followed the protocol? Also a club policy. मुंबय हा आणि खंयच्या स्टेटीन हा दिल्ली हा सो क्लब पॉलिसी फॉर्म करपाक जाय ही हांवें सीएमाक सांगल्या की जाता तितले बेगीन जाय जाल्यार एसेंब्लीन तुका घालूंक जाय जाल्यार आतां एसेंब्ली येता आमची 10-12 तारीख तितूनय घालूंक जाय जाल्यार घाल आनी एक क्लब पॉलिसी बार अँड रेस्टॉरंट आतां घेता विच इज रॉंग वेन यू आर रनिंग अ क्लब अप टू 5 o'clock in the morning you should have a club policy where all these NOCs are required. After you get this NOC only panchayat can give a license. आतां कितें जातालें पंचायत पयली लायसन दिताले ना थोडे जाण डिस्कोय दिताले क्लबूय दिताले तांकां दिवंक मेवता दिवंक मेळना दिना त्या खातीर हें होम डिपार्टमेंटान दिवचें म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केला सीएमाक आयदर होम डिपार्टमेंट ऑर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ऑर अंडर जीटीडीसी तेका जाय पळय थिंगा लेट सीएम डिसायड So Michael Bob, you mean to say इन लायन्स ऑफ आमचे जे हेका दिता आमचो काझिनोंक दिता लायसन तशें क्लब लायसन जे आहा हें मॉनिटर होम डिपार्टमेंटान करीत जाल्यार बरें जातलें अंडर सिंगल विंडो No, but you mean to इट हॅज टू हॅव फायर अँड इमर्जन्सी लायसन आमचे साऊंड म्हणजे साऊंड प्रूफ हा म्हणून फ्रॉम पोल्युशन So कंट्रोल you mean to say कोस्टलाचेर FDA. पंचायतीन इलिगल लायसन्स दिले न्ही हांव इलिगल लायसन रे पंचायतीन डायरेक्ट लायसन थोडी दिल्या जी आता चालू आहा दॅट इज इनकम्प्लीट लायसन्स म्हणटा त्या खातीर एक प्रॉपर रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करून हें लायसन दिवपाची गरज आहा आनी त्या खातीर होम डिपार्टमेंटान दिवप हें योग्य जातलें So incomplete नाल्यार जीटीडीसीन दिवंक जाता नाल्यार एंटरटेनमेंट सोसायटी सेम सब्जेक्ट की हें बेगीन कर म्हणून कित्याक आतां एवरी टायम ही ब्लेम गेम जाता तो म्हणटा हेणें दिलें म्हणून हांवें दिलें लायसन हांवें दिलें म्हणून तेणें दिलें लायसन सो ही ब्लेम गेम जावची न्हू फ्युचरान गोंयान जी लायसनां आहा रेस्टॉरंट लायसन आसूं ऑर आमचे क्लब लायसन आसूं ऑर आमचे आनी कसलें लायसन आसूं गेस्ट हाऊस लायसन आसूं ते कंप्लीट जे हे आहा फॉर्मेलिटी आहा ती कंप्लीट करूनच दिवपाची कोर्ट इज मॉनिटरिंग दीस हायकोर्ट इज मॉनिटरिंग आमचे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एडिशनल सेशन्स कोर्टान काल जे कितें आहा ते डिसिजन दिला सो ऑल दीज थिंग्स वीच आर देर आर डेफिनेटली गोइंग टू ओनली सी दॅट दीस लॉजिकल एंडाक ही केस वचपाची गरज आहा आनी ही केस 100% लॉजिकल एंडाक वयतली कित्याक जे लोक मेल्यात तांकां न्याय तेंचे फॅमिलीक आमचे इंडियेच्या लोकांक न्याय दिवपाची आयज गरज आहा आनी त्या खातीर जे कितें करपाक जाय तितलें सरकार करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज पर्सनली मॉनिटरिंग दीस केस Michael Bob, just one question. Incomplete लायसन्साचे दिवन क्लब चलताले तूं म्हणटा पळय थंय थोडी इनकम्प्लीट आमी आदी सांगला तुका इनकम्प्लीट लायसनां म्हणजे कितें आतां हे क्लब लायसन्सीस जे भायर सरले प्रकरण की तेका आमी रेस्टॉरंट लायसनूच म्हणून पंचायत दिताली FDA दिताली पोल्युशन कंट्रोल बट फायनली एक गव्हर्मेंटाचे लायसन्स आसपाची गरज आहा ओनली आफ्टर यू हॅव ऑल दीज लायसन्सीस पंचायत कॅन गिव्ह यू दॅट लायसन्स आतांच एनओसी दिवन ओपन केले म्हणटा सील्ड केल्ले पळय ते रिओपन फायराची. फायराची जी कमी आसली भितर तेच दिवपाक जाय आसलें न्हू तांकां ऑर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑर एनी अदर लायसन्स डायरेक्टर फटें उलयता म्हणटा तेंचे आसचें ना ते सेफ्टी मेजर्स घेतल्या तेंच्यांनी सेम येयलो